गो बाबा. जनीना. या. बापाचे, पुताचे, पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगड्या बाप्पा, तू खरेच आमचे खडप जावन आसाय आणि तू आमचो सोनवंडार म्हूण आणि तू आमचो देवूच म्हणून तू आमचे खडप म्हणून दुनिया आमी तुका हे बेडार शेरोना येता. तू आमचो दाल दुनिया, तू खरोच आमचो बोलिश्ट आधारी, तू आमचो किल्लो आणि आमचो आसरो दुनिया. तुकाच सगळोच मान फावो. मोगळा बाप्पा, तुका उलोवन मारिना फुडें तू आमकां दुस्मानाच्या हातांतलो निवारताय. दुनिया आकाताच्या वेळार आमी तुका उलो मारता तेन्ना तू आमच्या आदाराक कान दिताय. देखून हे वेळार आमी कोणीच तुका दिनवास दिता. तू आमचो श्रेष्ठ सांगाती जावन आसाय. तुझ्या भायर आमकां कोणूच ना दुनिया. तूच आमचें जिवीत, तूच आमचो कुटुंब, तूच आमचो दर एक कुडीचो सांदो दुनिया. जेसू हे वेळार तुझ्याच नांवान तुवें आमकां तुझ्या स्वर्गीय राज्याच्या उतराक आमकां तुवें तयार केल्यात. हे उतर तूच जावन आसाय दुनिया आनी ह्या उतरांतल्यान तुजो आवाज तू आमकां दिताय आमच्या आत्म्यांत. देखून बापा हे वेळार तयार जाल्ल्यांक आनी ना तयार जावंक पावलो नासलोल्यांक दुनिया तुज्या हातांनी घालता. पवित्र आत्म्या, बोर आमचें जिवीत तुज्या आत्म्यांत हे वेळार. आनी जायतीं जाणां हे वेळार येवंक आशेतात पूण सांकळ्यांनी बांदलेलीं आसात. दुनिया हे वेळार तुज्या वावराडी जे तुवें ह्या संवसारांत तयार केल्यात तांकां तांचेशी पावोवंक तुका उलो मारता दुनिया. कित्याक तुका जाय दर एक मनशाक तुजें जिवीत मेळ्ळेलें, तुजें उतर मेळ्ळेलें, तुजो मोग अणभवलेलो दुनिया. कित्याक तुजे वरवीं सगळ्याक मनशाक थारोन आसा. हे थारोणा खातीर दुनिया हे वेळार जे वावराडी आसात तांकां अदीक पवित्र आत्म्याचें बोड दी आनी काळजीदारपण दी दुनिया. तुज्या भुरग्यांक तुजें उतर मेळूंक कर. दुनिया हे वेळार जे उतर आमकां मेळटलें तें साद्या मनान आमकां जाणवाय आनी आमच्या आत्म्यान ती घेवंक आनी आमच्या जिवितान तें उक्तीपणी दुनिया ते आमी करून हाडूंक आमकांय बोड आनी काळीज दी म्हूण मागता. हे आमी मागणें करता जेजू क्रिस्ताचे नांवी. आमेन. 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 प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. देव बरें करून. भयणी जनीना. Yes, Sister Maria. Thank you, God, Praise Holy Spirit. God. Thank you, Holy Spirit. Praise God. Evkar Baba Vincent. Praise Jesus. Praise Jesus. Praise Jesus. Praise Jesus. You're not in the flight, no? Time aha, Flight. time aha. Flight is na UK पावलो UK आता. Wow, praise Jesus. Thank you, Praise Jesus. God. Praise Awesome. God. Brother, Praise God. you cake मेवचे मागीर. Sure. Praise God. Praise God. Okay, so testimony hai konalyo. Praise Jesus. You know, I testimony dipachi. See, you can hear my voice, right? So last week burgyangele youth meeting ahlali, and I couldn't even talk. Ulopa zain ahlali, and I was with me. And first thing they say to me, "Auntie, put your video on." So I said, "Baba, today I'm not putting my video on." And they heard, one girl heard my voice, and she said, the moment I opened my mouth, I rebuke this cough. I rebuke this Satan who's come to attack my auntie. Get out of her. Oh my God, the prayer she made, you know, and now doing this, I was in bed, though I was confessing as well. So doing this, then prayer mullo tashe my muge akke ang samke light zale. And on Sunday I have to come out as I trachya. So आता सकाळी उठून चिंतित आहे जाऊ कामा वचपाना, यु नो, आणि आमकां COVID तुमकां पयलीं लागलो तें आतां आमकां लागता.
जाता आणि पोत्तून जाता आणि पोत्तून जाता एन कामा लोक ना सो 6 जाण हाय जाल्यार हांव वचना जाल्यार दोग जाण हाय मागीर 4 सोदून पडटाय सो हांवें ते मागण्या फोर्स घेतलो आनी हांवें सांगिल्लें हांव कोण तुगेलें सोयताना आयकना आनी हांव न्हेसोल्यांनी कामां वचपा रेडी कामां गेल जाल्यार बिकॉज हांव मास्क घाताय आतां सो हांवें म्हजे बारबर काम करता सांगिल्लें चोय हांव मुगे बरें मुगे हें ना सो हांव ते पेशंट अवॉयड करपा जाय तांकां अवॉयड करता बट आय एम देर सो एक दीस जालो 2 दीस जाले सो हांव सारकी नेटान मुगे काम बरे भाशेन केलें कोणा खबर ना हांव सीक म्हूण बाराबरचे हांवें तांकां खबर आहा सो आनी काल हांवें म्हणलें चल हांव येना आतां 2 दीस हांवें काडले तिसरे दीस हांव कामां येना सो वॉट आय एम ट्रायंग टू से इज बिकॉज ताणें मागणी म्हणलें आय एक्सेप्टेड इट यू नो कित्याक तें सोयताना मुगे हितून काम ना आनी मुगे कसलेंय काम ताज्यान आडावपा जायना यू नो आनी हांव पोत्तून बेडाचेर रावना सो देवागे गायांनी म्हाका सगळी पेकोवणी मेळ्ळ्या आनी मुगे सगळी व्हायरस धुवन गेल्या सो ते म्हूण हांवें मुगे हें केलें आनी आनी आतां चोय पोत्तून हांव हिंगा आहा लायक बेडाचेर नाचतना बसून आहा प्रेज गॉड थँक यू जिजस सो येस आनी सगळी म्हाका व्हिडिओ घाला आनी सगळी बंद केली पयलीं सगळ्यांनी स्टार्ट केला न्ही प्रेज जिजस सो तें सांगपा सोदता हांव म्हाका through by the precious blood of Jesus, he has washed everything that is upon me. Praise God. Look at this. Praise God. Argham Jesus. Argham Jesus. Okay. Ani कोण आहा गेले त्या सोनवारान सिस्टर हांव आनी आनीकली भयण देवाची उतर दिवपाक कोणागे घरान गेली आनी हे भयणीक हांव वळखता कित्याक ते जायती सिकनेसीस आहाय आनी ती सारकी अशें करून बाबडी जायन घरा आहलोली हांवें तिका इन्फॉर्म बा कांयच करूं ना पूण 15 दीस पयलीं हांवें ते 2 उतरां सांगलोलीं जेजूची आनी मागीर सदांच हांव तेका प्रेयरांक घालतालें म्हणटरी हांवें मागीर मुगे ते सॅटर्डेची प्रेयर सर्वीस जातकूच हांव काडलें आनी एकली भयणी गेली आनी तेंगेर गेली आनी तेजे पयलीं हांवें एग्रीमेंट प्रेयर केलो हे भयणी खातीर कित्याक एक ती सगळी संवसारीक ती कसलें अशें करून देवाचें उतर आयकोन म्हण अशें करून केन्ना ना सो हांवें तिका आमी गेली आमी दोगांय भयणी गेली आमी एग्रीमेंट प्रेयर केलो आनी तिका 2-3 दीस पयलें हांव कोणाक घेवन वचपा लागलो तिका सांगलें पळय म्हणलें उमके नांवाची मनीस तिका प्रेयरान दवर तूं घरान मागणी करता आसतना कित्याक तिका देवाच्या उतराची खूब जाणवाय त्या दिसा मेळोंकूच जाय आनी मेळटली म्हूण म्हाका खात्री आहलोली So we both went and I said, Lord, Holy Spirit, you have to do everything because it is you who is taking us to give your word to her. आमी गेली आनी आमी 5 गेलोली ती आमकां 7 वरां जालीं देवाची दीत आहाय दिवन टायम काबारूच जायना पवित्र आत्मा उलयता तसो उलयता दितकूच तिका देवाची उतराची जाणवाय मेळटकूच ते कोडोक मेळटकूच आता तू सत मानता म्हणलें जेजूचें उतर हय म्हणा लागली तर ह्या वेळार तुका विचित्र भास जाणा तूं म्हणना ना म्हणना तू हेच घडये म्हणली तुका आतां मेळटली आनी तिका जायते वखदां उतराचो ओडोक दिल्या उपरांत ब्रदर तिका कशी सिस्टर इन मारिया तिका विचित्र भास येयली इतली सारकी we were so joyful in our spirits to tell you that this person received and how the Holy Spirit tested Holy Spirit wow kelo त्या जाग्याचेर and till today I was praying Holy Spirit you have done the job for her you are going to bring all these family members to the truth आयज पासून पवित्र आत्म्याक उलयताली हांव पवित्र आत्म्या पळय तुकी हे दुये कडेन तूं उतर गेली आनी गेली पूण आमी तुज्या हातीन गायला बीन दिलां सगळीं दिलां केलां पूण आनी थोड्या दिसान आमी परत वयतलीं तिका मेळपाक तिका आनीकूय देवाच्या उतराची ओळख दिवपाक बट तिने पवित्र आत्म्यान काम केलें तो व्हडलो संतोष थँक यू होली स्पिरिट थँक यू होली स्पिरिट जीसस थँक यू जीसस आनी पवित्र आत्म्यान तुका काय बरो उजार केलो चोय ओय
The right Amen. laborer at the right place. Yes. Praise God. Thank you, Jonina. Yes, thanks, sister. Thank you, Holy Spirit. Praise Jesus. Ani कोण हा? Aha, जायती जण. Hello. चल उलोय रे बाबा. Hello. कोणांगे काय ना? गेलते विकाचो ब्रदर सांगतालो की तू टेस्टिमनी आसतले म्हूण. Come on. सांगाय. Sister, how did that testimony? Praise Okay, God. okay, go. Fatima, yo बाय. जेजू माय गेलते विकाक मातशें बरी जाली बरी जाली आनीक सडनली ते हॉस्पिटलांत घातली पडली ते केसो इन्फेक्शन मेळ्ळें आनी मागीर ते डॉक्टरान सांगिल्लें इमिजिएटली ते एडमीट कर म्हण सो एडमीट करून 2-3 दीस ती अजून आयज म्हणटा ती ऑक्सिजना काळा ते ऑक्सिजनाचेर दवरलेली आनी she couldn't talk उलोवपा चड जायना आहलें आनी उलोयल्यार देखून बेबद्या मातशें उलयताली आनी आख्खो ओगोतूच एश कोन्न ड्रावजनस येतालें तेचेर सो आनी हांवें मुगे हुस्को बी सगळो सोडून दिलो आनी हांवें सांगलें जेजू तूं जाणा मागीर कितें बरें आनी कितें कात तें हांव सगळें तुज्या ताब्यांत कोता आनी हांव जाणा तुवें ऑलरेडी ते आमगे दुयेंस सगळीं बरी केली तुगे गायन आमकां ऑलरेडी पेकोवणी मेवली आनी हांव बिलीव जाता मागीर कांय ना मागीर फकत फिजिकली थिंग बेश्टी आसा आतां अंडर ऑब्जर्वेशन पूण माय इनसायड आउट इंटरनली माय म्हणजे हील जाली म्हण फ्रॉम इनसायड And I just kept believing that and नाजाल्यार हांव सदां रोटा आनी मागीर कितें जाल्यार हांव सा भिता पूण हांव हे पाटी रोडोना ना कांय ना हांवें सगळें सरेंडर केलें जेजून आनी हांव सुसेगाद रावलें पयलीं भाशेन पोतून फोन करूं ना हांवें मागीर 1-2 पाट फोन केलो बस क्लास आनी ते अशें को उलोयत ते चोवपा जाय आनी कितें म्हूण तेशें को कांय म्हणोना म्हळ्यार काल रात कितें जालें मागीर मातशें चड अशें को म्हाका तिगे ड्रावजनस आनी उलोयना अशी बरी करून म्हाका मातशें काल मातशें फिलेस जालें वेन आय सॉ हर जस्ट फेल्ट लायक शी इज नॉट व्हेरी गुड आनी हांवें माशाना सांगलें माशान ती बरी दिसना म्हाका म्हळ्यार हांव स्वतमानीत म्हूण ती बोर जाल म्हूण आनी हांव ते मागीर ते मागणी म्हणून लायतालें आनी शी यूज टू से इट कंप्लिटली नायसली बरी को म्हणटाली हांव जेजूचे गायांनी म्हाका पेकोवणी मेवली आनी हांवें ते सांगलें माय तुवें तेशें को मुळेमू जायना तुवें तें स्वता मांदूं जाय देवागे उतर तुवें तें काळजांतल्यान मांदून घेवन तूं बरी जाल मो सोजमो जाय तरी वय म्हणून लागली आनीक काल हांवें जेजूक सांगलें जेजू म्हणे जेजू आज मागीर मातशें म्हाका ती बरी दिसना पूण हांव तरी पासून हांव स्वतमा दिता ती बरी जाल म्हूण आनी फाल्यां ती सारकी बरी जाता आनी आर्गां जेजूक आज मागे ऑक्सिजनूय काडली आनी आज ती म्हाका मातशें Wow. बरे भाशेन उलोयली ऑल ग्लोरी टू गॉड Praise God. आता फातिमा तूं पयली भाशेन आसलो जाल्यार कितें जाता आसलोलें हांव सिस्टर हांव सा रोडोन सगळ्यांक फोन कोतालें मागीर बोडना माचेना आनी बेजार कोता सगळ्यांक Yeah, but But now I what did. you did, you held on तुवें ते उतरां गोड धरलें God's ते word, उतर yeah. तुगे हाड जावन धरलें त्या उतराचेर तुवें विस्वास धरलो आनी तूं शांतीन रावलें आनी मागीर कितें जालें you let Wonderful. God do his job. You know, the word Yeah. of God went and did what he had to do. Because Amen. Yeah. so yeah, God is a mighty God, but he wants you to be at peace, knowing that he is in control. Praise God. Amen. That's Yes. what he Amen. did. Awesome. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Finally, my darling. Yeah. Just a Praise step God. further. Praise Jesus. Yes. Thank you, Jesus. Ani कोण हा बाय फिलिस्तीन बरें दिसलें तूं येयल म्हूण Praise Jesus. आनी कोणाय कांय ना सांगपाचें हॅलो कोण उलयनाय आमकोडे Antu Toloya. ओय तेंच Praise Jesus. Alright. कोणागेले कांय ना टेस्टिमनी कितें पण आसतलें पळय तर आपल्या सगळ्यांक उठाय रे तांकां आनी एक म्हाका उगडास येयलो आनी एक उगडास येयलो म्हाका एक मुगे भयण ती हिंगाची ओके ती हिंगाचो तापत आनी ती बाडी एकदम चोय देवागे भुरगीं
आमकां देव कितकोन त्या मनशा मेळयता. सो ही भयण आतां आहाय आमी कितू वर्सां पूण आमी एकमेकां वळखनाय आनी अशें कोन्न बिकॉज ऑफ द वॉरियर दीस आमी म्हाका कोण कनेक्ट केली इकडे. सो आतां ती कनेक्ट कोत्ता सगळे पाट उलयत ते जाणो ती देवागे उतर नेणो. ओके पूण ती इगोर्चे ऑफिसां काम कोत्ता, एक इगोर्चे ऑफिसां काम कोत्ता. पूण सगळे पाटी हांव जाणो तिगे बॅटल कितू ते कळ्ळें. तिगे आतां रिसंटली कितें जाला पुतागे कसो इन्सिडंट जाला. So Put had to go not in the jail for hearing. अशकोन जायते इश्यूज आहलोले. ओके एन गो मातशें पिता पूण ही बायल इतुली शांतिकायेची, इतुली सोंसणिकायेची, इतुली पासियेंसाची म्हाका उलयता आनी हांव तिका उतर सांगता. पूण ती कितें म्हणटा, यू नो मरिया, गॉड इज विथ मी, आय कॅन फील द प्रेझन्स ऑफ गॉड. ती म्हणटा म्हाका उलयत हांव उलयत ते भाशेन आपणा देवागे आवाज आयकूं येता म्हणटा. हांव म्हणटा तूं उलयत ते भाशेन म्हाका देवागे आवाज आयकूं येता. यू नो सो जेंटल. आतां तिगे पाय कोवीड जालो, पाय बॉम्बे आहा. सो ती पाय कोवीड जालो म्हूण ती खबर ना. तिणें प्लॅन केलो आपणागे माय पाय आसता न्हू आपण आतां जायत वर्स जालें मस्ता. शी डिडंट गो कित्याक तिकडे ती काम करना, ती काम कोत्तें पावना. सो तिका पयशे नाय. ओके आनी ती पयशे मागूंक पावना. ओके देव कितें दिता तें जालें, गॉड हेल्प्स हर. सो ती म्हाका मेसेज केली आपण इंदी वचपा सोदिता आनी आपणागे माय पायक चोवपा जाय. हांवें म्हणलें वय वय ती आसता न्हू वचून चोवपा जाय, तूं वच. आनी तूं कितें हेल्प जाल्लें हांव हा म्हणलें. यू टेल मी, आय विल हेल्प यू. नो 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 गॉड इज देयर म्हणपा लागलें. सो 2 दीस कितें वचपा आहाय म्हणल्यार पायक कोवीड जालें आनी बॉम्बे हुंय तूं पेशंटा एडमीट कोत्ता जाणो 80,000 स्ट्रेट अवे डेपॉझिट भरपा जाय हॉस्पिटलांत. ओके आतां ही बायल हें करना, गोवा सोऱ्या पयशे जाय आनी पूत इज गोईंग थ्रू ऑल दीस. आतां ती बायल कितकोन फारीक कोत्तली, कॅन यू इमॅजिन. सो ती आतां पयशे दिवपा जाय तिका. सो ते कोणे फ्रेंडान पयशे फारीक केले मुसता आनी सांगिल्लें तूं आयलें म्हणटरी तूं फारीक कर म्हण पयशे आपणाक. तिणें बरें म्हणलें. आतां तिणें मागीर म्हाका सिंगापोरच्यान फोन केलो सांगपा तूं जाणो कितें जालें तें. हांवें म्हणलें ना तूं गोंय आहा ना इंदी आहा ना म्हणपा लागली. आपूण सिंगापूर आहा पूण आपणागे पायक कोवीड जालें आनी पायक हॉस्पिटलां घाला आनी 80,000 डेपॉझिट भरलें आनी तूं चिंत म्हणपा लागलें. आपूण भायर सरचे पयलें देवान आंज बोडवे धाडले आनी आपणागे अकावंटाचेर पयशे आयले आनी ते पयशे देवान सांगलोल्या भाशेन तुगे पाय हॉस्पिटलां आसतलो आनी तुगे पायगे बील फारीक करूंक पडटलें. यू नो आनी हांवें म्हणलें आनी सोदां तिका सांगता न्हू म्हगे दोळ्यां पासून दूख येताय कित्याक देव आमकां सोडून दिना. देव आमचे बरोबर सोदां आहा, आमकां सोडून दिना. सो ते म्हाका हितू हें जालें. हांवें म्हणलें वॉट डू यू मीन. ते म्हणपा लागले हॉस्पिटला बील फारीक करचे पयलीं डेपॉझिट फारीक करूं जाय आनी ते डेपॉझिट तुका ना जाल्यार ते पेशंटा भितर घेनाय. सो हांवें म्हणलें वाव दीस इज सो अमेझींग. आनी तूं जाण काय म्हणपा लागलें ते पयशे आपणागे अकावंटाचे आयले ते वरवीं आपणागे फ्लायट पासून फारीक जाली. सो तिका पयशे नाय आतां. तिणें फ्लायट बूक केल्या कोणागे पयशे घेवन. सो तिक ते अकावंटाचे पयशे आयलो ते तिगे फ्लायटी तिकेट फारीक जाली, तिगे हॉस्पिटल बील फारीक जालें आनी ती म्हणटा आपणा खबर ना देव आपणागे लायफान कितकोन आंज बोडवे धाडटा. यू नो आनी हांवें म्हणलें प्रेज गॉड. तूं हितू हंबल म्हणलें तूं गर्व ना, तूं कसले वाटेन देफेत ना, तूं होकोत देवाचेर विस्वास कोन्हा. आनी ही बायल कितें कोत्ता जाणो, हे पाद्री कोण जाणटे आहाय ते एज्ड होम आसताय आनी तीक ड्रायव्हिंग कोणना, ती ड्रायव्हिंग करना. ती बायल यंग, ती 50 पासून जाली नासतली. सो ती कितें कोत्ता बास दोत्ता, जेवण रांदिता आनी ते पाद्री हाडून जेवण दिता. आतां हांव तिचे बगले ड्रायव्ह कोत्ता जाल्यार म्हाका ऑदर लागता. आतां ती बासीन येवपाक ती कितू टायम लागता तो चोयतू. सो एवरी संडे ती हें काम कोत्ता आनी व्हेरी 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 सिंपल वुमन. सो ते म्हाका हें जालें आनी हांवें म्हणलें देव तूं तर देवागे काम करपा मुखार सरलो जाल्यार देव तूं केन्ना फाट सोडना. यू नो तूं देवागे मनशां हेल्प कोत्ता, देव तुका हेल्प कोत्ता. सो ती आतां सुसेगाद घरा आहा, माय पायचे बुगले आहा, पायक हॉस्पिटलांत तूं घर पावयल हुंय
आणि ती सुसेगाद आहा हांवें म्हणलें वाव प्रेज गॉड गॉड इज सो गुड हिज प्रेझन्स इज ऑलरेडी गॉन बिफोर यू तागे Amen. तागे सांगात तुज्या पयल गेलो तुजे बरोबर यु नो आणि देव सगळी तुगे कामां सारकी परफेक्ट कोत म्हूण सो ते एक म्हाका शेअर करपा जालो ती पॅनलाचे बी अशें करून येना ती आपण युट्यूब चोयत म्हणटा आनी कितें बट आनी देवागे उतर पूण ती वचून ब्लेसड सॅक्रमेंटा बसता रोजार कोत्ता यु नो बट एटलिस्ट देवा भायर मुगे आनी कोण ना देव आहा म्हाका देवाचे वेलो आपणागेलो सिंतीत कुशीन काडना सो प्रेज गॉड थँक यू जीसस सो म्हाका शेअर करून दिसलें कित्याक आमगे तर हुस्को देवाचे गेलो आमकां आनी कांय कोण नाका आमी लोनली जायनाय आनी आमकां उणें पडना आमकां सगळें इन अबांडन्स जायते अबांडन्सान मेळटा मल्टिप्लाय जाता सगळें आमगे लायफ आहा ते प्रेज गॉड थँक यू जीसस Argham Jesuk wakani. आर्गांचे सुख आनी कोण आहा आतां कोण ना म्हण हांव उलयतां चोय कोण उलोवपाक पय सोदना कितें जाला प्रेज जीसस ते Thank पाटी you. आमी सांगलोलें न्ही सगळीं उलोवया म्हण न्ही हॅलो हो ते फाटल्या प्रेज गॉड ऑलरायट चल आनी कोण ना होरें कोण ना बरें चल फातिमा बाय आर्गां जेजूक गेल्या त्या बुधवाराचो विशय भावार्थ म्हणजे कितें सोजमणी दिवपी भयण फातिमा वाज हेब्रेवांक 11 आवेसवर पयली वर्ड्स सांगता तर भावार्थ म्हणजे कितें देवान बसायल्या दानाची आमी वाट पळयताना भावार्थ आमकां ह्या बोरवाशांत तीर दवरता आनी आमकां दिश्टी पडना त्यो वस्तू खरेंच आसात म्हूण होच भावार्थ आमकां परिपूर्ण खात्री दिता भावार्थ आसप म्हणजे बोरवाशान रावप देवाच्या उतरा प्रमाणे आमकां जाय आसता तें पयलें आमी आमच्या मनांत हाडटा आनी देवान आमकां तें दिलां म्हूण भावार्थान सोतबांदता फिलिपकारांक 4 आवेसवर 19 वोळ आमकां सांगता देवान आमकां आपले सुबा दोलो तितले काडून आमच्या गरजांनी तो आमकां पावला गरज आमी फकत देवाक आर्गां दीत आनी तीर रावूंक आमची मिलाग आमकां दिश्टी पडसर आमचो भावार्थ कसो वाडटा देवाचें उतर आमच्या कानार पडून त्या उतराची खरी समजणी मेळून तें उतर आमच्या काळजांत रिगता आनी आमचो भावार्थ वाडटा जितले पावट आमी तें उतर आयकता उतराची समजणी मेळटा आमचो भावार्थ मजबूत जाता हेब्रेवांक 11 आवेसवर 6 वोळ म्हणटा भावार्था विरेत कोणाच्यानूच देवाक मानोंक जायना भावार्था वयर कांय उदाहरणां अब्राहम बापाचो भावार्थ ताका देवान सांगलें तुजे आसा तितले सोडून दुसऱ्या देशांत वच आनी तो कांयच दुबाव धरिनासतना गेलो तशेंच नोआ जेन्ना संवसाराचेर मोड आयलें देवान नोआक राखलो जुजेक एक सोपोन पडलें हें सोपोन ताणें ताच्या भावांक सांगलें ते ताचेर विरुद्ध गेले आनी तांणी ताका मारूंक येवजिलें पूण रुबेन ताच्या भावान ताका वाटायलो आनी तांणी ताका त्या अरण्यांत एके खोणीन उडयलो उपरांत ताका रुपयाच्या 20 नाण्यांक इश्माएलितांक विकलो पूण देवान जुजेक आख्या इजिप्ता वयर राजपाल केलो जुजे मोडचे आदी ताचे फामिलीक सांगलें देवान अब्राहमाक बसयलोल्या देशांत तुमी वेतोली देव आपल्या बसवणेक सदांच विश्वासी
मुनीस आपूण केल्ल्या बसावणेक विसरत, पूण देव केन्ना विसर घालिना. देवाच्यो बसावण्यो सदांच वय आनी आमेन. देवान मोइसेसाक सांगले, आपले पोरजेक इजिप्त देशांतली काडून तांकां बसयलोल्या देशांत इस्रायला व्हर. देवान ताका आदार करूंक एरन दिलो. कोण भाशेन देवान तांकां इजिप्त देशांतली भायर काडली ते आमकां सुटकेचे पुस्तक 7:12 हातून मेळटा. देवान तांकां अरण्यांत आदार दिलो, जेवण खाण उदक दिले. हे सगळे आमकां सुटकेच्या पुस्तकान मेळटा. आमच्या जिवितान देवान दिल्ले जायते आसा, पूण ते आमकां उणें दिसता. आमकां संवसारी वस्तूंची चड आशा जाल्या. देवाचे उतर आमकां कितें सांगता ते आमकां नाका. आमी आमच्या कामांत खूब मिसळ जाता आनी देवाक फावो तो वेळ दिवंक पावना. उपरांत आमी निराशी जाता. देवाक दिवपाचो वेळ नाका तुय सारून आमी तो इबाडटा. पूण देव आमचो खूब मोगाळ. कितलो वेळ ताका दिता तें तो पळयना, पूण आमच्या काळजांतल्यान ताका उलो मारता तेन्ना सदांच तो आमकां आयकता आनी आमकां पावता. पवित्र आत्मो आमकां आदार करता. देवान इस्रायल पोरजेक सांगले, हांव तुमकां बसयलोल्या देशांत व्हरता. तुय सगळेंच आसा, कांयच करूंक नाका. तरूय तांच्या मनांत दुबाव आसलो. तांणी देवान केल्ली विस्मितां पळयली, तरूय ती दुबावता. देवान तांकां दोर्यांत रस्तो करून भायर काडली, माना दिलो. दिसाच्या दिसा तांकां देव माना दितालो, पूण ती हिशपा भायर माना एकठांयताली आनी पिड्यार करताली. तशेंच जाता आमच्या जिवितांत. आमकां देव भरपूर बेसांवांनी भरता, पूण आमकां आनीक चड जाय दिसता. मेळटा ते आमी दुसऱ्या सवे वांटिना, पूण आमी तें शिगूर करून दवरूंक सोदता. अरण्यांतलो लोक जायतो देवाचेर आड उलयतालो. ती देवाचे बरेपण विसरली. आपल्याचेर आड उलयता ते पळोवन देव रागाबरीत जालो. पूण मोइसेसान देवा कडेन बोगसणे मागले आनी त्या लोकांक वाटायली. आयच्या काळार आमी त्या लोकां भाशेन देवाचें बरेपण विसरता. देव आमची पातकां क्रिस्ताच्या रोगतान धुवन काडटा, पूण दुसरे घडयेर आमी ते विसरता. लोकंती पुस्तकांत 13:22 आमकां मेळटा, कोण परी सर्वेस्परान मोइसेसाक सांगून दर एका 12 कुळांतलो विचून काडलेलो एक मुखेली भेदी कशे काना गांवांत चौकशी करूंक धाडले. 40 दिसा उपरांत ते आयले. तांतल्या 10 जाणांनी खोटी खबर दिली आनी 2 मनीस जोशुआ आनी कालेब हांणी त्या गांवची बरी खबर दिली. 10 जाणांची खोटी खबर आयकून परजा रडूंक आनी गुणगुणूंक लागली, म्हणून आमी इजिप्तांतूच वो ह्या अरण्यांत लेगून मेल्ल्या जाल्यार अदीक बरें आसलें. ह्या परी आमी आमच्या जिवितांत वागता. उदाहरण, कोविड पिडा. पयली पेद्रूची चीट 2:24 जेजूच्या घायांनी म्हाका पेकोवणी मेळ्ळी. ही वळीची समजणी घेवन आमी तर ती भावार्थान उचाल्ली जाल्यार आमकां पेकोवणी मेळटा. पूण आमी लोक ह्या दुयेसाचेर वायट उलयता ते आमी सोत मानता, पूण देवाचे उतराचेर आमी विस्वास दवरिना. म्हणण्यो 18:19 जिवीत आनी मरण आमच्या जिबेर आसा. आमी वायट उलोवन आमच्या जिवितांत निसंतोन हाडटा. जेन्ना आमी एक स्क्रिप्चर घेता आनी ताचेर नियाळ करीत रावता, आमच्या आत्म्याक बळ मेळटा. जायत्यो वस्तू आमकां देवा कडल्यान मागनासतना मेळ्ळ्यात. तांची आमी केन्नाच तोखणाय करूंक ना. मागता ती वस्त आमकां मेळना जाल्यार आमी देवाक शिणटा. जर आमी जोशुआ आनी कालेबा भाशेन देवाच्या बसावणेचेर भावार्थान ती रावत
कसलेय तुफान आयल्यार आमी तें देवाचें उतर घेवन झुजतले. देवान आमकां सदांच व्हडली बेसांवांनी भरल्यांत. एफेसकारांक 3रो अभेसवड 20 वड आमकां सांगता, देवान आमकां पवित्र आत्मो दिला देवाचें काम करूंक, ताचें उतर शिकूंक तो आमकां आदार करीत आसा. देवाचे कोरी ओळखी विरुद्ध उर्मोटायन उप्रासतात ते सगळे फोटकिरे वाद विवाद आमी देवाचे उतर घेवन मोडून उडयता आनी आमचें संवसारी मन सोडून जेजू क्रिस्ताचें मन धरून आमी वावुरता. देवान आमकां क्रिस्ता सवें सगळ्या आत्मीक देण्यांनी भरल्यांत. गरज आमी ते सगळे भावार्थान आपणावंक. जेन्ना आमकां देवाच्या उतराची समजणी मेळटा त्याच वेळार आमकां आमची मिलाग फावो जाता. आतां फकत आर्गां आनी वाकाणी दीत राव तुका तें मेवलां म्हूण. ब्रदर विन्संटान आमकां सांगलें, जेन्ना आमचो संबंद जेजूशी गोट आसता आनी आमी भावार्थान चलतात, ताच्या उतरा प्रमाणे चलतात, आमी उलयता ती उतरां जेजूच्या संबंदा वरवीं उलयता, तेन्ना पवित्र आत्म्या वरवीं ती उतरां बोलिश्ट जाता आनी उतर आयकतेल्यांक तें फळादीक जाता. आमेन. Amen. Praise God. Argham Amen. Amen. Beautiful. Beautiful. Fatima, बरें जालें? Fatima was? Yeah, Sogळे Fatima आपण was. केलं? Fatima Fernandez. You Praise, said it so nicely. God bless you, Sister Fatima. praise Jesus. God has blessed you too, sister. Amen. Praise God. Yes. Thank you, Jesus. And last week's teaching, होरे सगळ्यांचे बेसांग घाले फातिमा. Praise God. Praise God. Sister Poel mujhe gaile. I also was. Yeah, sister, I experienced it, and the very next day I put it into action. Thanks to Praise God. God. Amen. You were blessed, but you were just not believing it. You were Yeah. always I have blessed. to waver. You are I have to mighty warrior. waver. Correct. Praise Jesus. At the Hallelujah. comments, Thank Korea, Shital, Praise God. take your time, Baba. Susaigad, okay? Don't rush. Okay, sister. I Praise start. Jesus. Yes. Praise God. Why don't you turn your phone like that so we can see your proper image? What Like like this? What is the topic, sister? No, like that. No, add korman straight ubba hato. Like this? Yes. Okay. But the praise other side. Now the other side. God. Like this? My goodness. Ani mashe. Okay, how much? Done? No, you're on the other side. Like this? Okay, Yeah. like that. Will do. Boy, boy. Like that. Sakto will do. hata. Okay. Praise Praise God. God. Okay, praise the Lord, brothers and sisters. कशे आहात तुम्ही Praise सगळे? the Lord. आम्ही सगळी माखलेली आसात पवित्र आत्म्यान. Thank you, Jesus. All glory to God. So, our first time Kutar session, that too in Konkani. So, I pray God's Spirit be with me and lead me through whole session. Amen. So, today's topic is Arga Vakanin Jesucho Shokti Asa. Okay, so there is power in praising God. When we praise God, something happens, something supernatural take place. So, किती तरी जाता. ओके, हांवें जे एक्सपिरियन्स केला माझ्या लायफान हांव तुमकां शेअर करपाक सोदता. एंड थ्रू द बायबल वॉट गॉड सेज एंड हाव इन द ओल्ड टेस्टमेंट एंड द न्यू टेस्टमेंट जे आसा ते देवाच्या मनशान देवाक आर्गां दिवन तांच्या जिवितान कितें घडलें तें हांव तुमकां सांगपाक सोदता विथ सम एक्झाम्पल्स. So maybe the teaching may be long also, and maybe may not be long, can be short also. So I pray that God leads me. So it is very much important. देवाक आर्गां दिवपाक खूब गरजेचें जावन आसा, कित्याक देव आमच्या जिवितान जायते करता आनी तेणे ऑलरेडी केलें आहा म्हणून आमी ताका आर्गां दिवंक जाय. Praise God. So let's go to Joshua chapter 6 verse 1.
बाबा Sis- आमको ओल्ड टेस्टमेंट शेअर करून जायना. ओके. Okay, Someone okay. will So, submit Joe honey, they'll put in the on the chat and we can read from there. okay. So Yes, who will? somehow Conquering Bible we can't share the Old Testament. So Okay, I'll what read. is it? What is the scripture? Yeah, you can read. I'll read from English Bible. No, Konkani I have, but we can't share it on the screen. Okay. So anybody who can read Konkani, because Yeah, I'm not. Vedanta. Okay, go Tell ahead, me Joni. what is the chapter? Scripture number. Joshua 6:1, right? Yeah. Till 20. Okay. I want whole chapter. Okay. आता इस्रायलितांक लागून जेरिकोन आपले दारवोटे धांपलेले. कोण भायर सरलो ना न्हय म्हूण भितर गेलो ना. उपरांत सौरेस्परान जोशुआक म्हणलें, पळय, हांव जेरिकेक तातूंतल्यान बोलवंत मनशांक आनी ताच्या राजाक तुजे आदी करता. सगळ्या झुजाऱ्यांनो, तुमी शाराक वेडो घालचो. दिसाक एक पावट शारा भोंवतणी वेचें आनी 6 दीस पर्यंत हें चालू दवरचें. आग पेटी मुखार 7 यादनिकांनी मेंढऱ्याच्या शेंगाच्यो तुरतुऱ्यो व्हरच्यो. 7व्या दिसाक तुमी 7 पावटी शारा भोंवतणी वेचें आनी यादनिकांनी तुरतुऱ्यो वाजोवच्यो. जेन्ना मेंढऱ्याच्या शिंगाची तुरतुरी वाजता तेन्ना सगळे पर्जेन एक व्हड झुजां आरोट मारची आनी तेन्ना थंयच शाराची वणत कोसरून पडटली. उपरांत जोण एकल्या फुडें चलून वेचें. नूनाच्या पुता जोशुआन यादनिकांक आपोवन हाडले आनी म्हणलें, कोराराची आर्क पेट घेयात आनी सौरेस्पराचे आर्क पेटी मुखार 7 यादनिकांक मेंढऱ्याच्या शिंगाच्यो 7 तुरतुऱ्यो व्हरून दी. उपरांत ताणें पुर्चेक म्हणलें, फुडें सरात, शारा भोंवतणी भोंवडेक मारात आनी सौरेस्पराचे आर्क पेटी मुखार आतयारां घेवन आसलोल्यांक वचूं दी. जोशुआन पुर्चेक दिल्ल्या हुकुमा प्रमाणे सगळें घडून आयलें. सौरेस्परा मुखार बोगड्याच्या शिंगाच्यो 7 तुरतुऱ्यो व्हरतले 7 यादनीक तुरतुऱ्यो वाजयत फुडें सरले. तांचे फाटल्यान सौरेस्पराच्या कोराराची आर्क पेट गेली. चळवळीचो फुडारी तुरतुरी वाजयतल्या मुखार गेलो. फाटल्यो राखणदार आर्क पेटी फाटल्यान रावलो. लोक चलूंक लागलो. तुरतुऱ्यो वाजल्यो. जोशुआन पुर्चेक असो हुकूम दिलो, झुजाची आरोट मारात. अशें हांव सांगी पर्यंत कोणेच झुजाची आरोट मारची न्हय. तुमच्या ओंठांतल्यान एकूय उतर भायर सरचें न्हय. तो दीस येतच तुमी झुजाक आरोट मारची. ताणें आर्क पेट शारा भोंवती एक पावट चोशी केली. उपरांत ती तोंबूंत गेली आनी थंय तांणी रात सारली. जोशुआ सकाळी फुडें उठलो आनी यादनिकांनी सौरेस्पराची आर्क पेट घेतली. 7 मेंढऱ्याच्या शिंगाच्यो तुरतुऱ्यो वाजयत 7 यादनीक सौरेस्पराचे आर्क पेटी मुखार गेले. चळवळीचो फुडारी ताचे मुखार आनी फाटलो राखणदार सौरेस्पराचे आर्क पेटी फाटल्यान चलत रावले.
आणि तुरतुरेच्या आवाजार ती चलत रावली. दुसऱ्या दिसा ताणे शारा भोंवतणी एक बोनवाडो मारलो आणि आपल्या तोंबूंत गेली. आणि अशेंच 6 दीस चल्ले. 7व्या दिसा ती फांत्यार उठली आणि आदले भाशेन 7 पावटी शारा भोंवतणी ताणे बोंवडाले मारले. 7 पावटी बोंवाडे मारल्यो हो एकूच दीस आसलो. 7 पावट जेन्ना याज्ञिकांनी तुरतुऱ्यो वाजयल्यो तेन्ना जोशुआन पोरचेक म्हणलें, झुजाची आरोड मारात, कित्याक सवरेस्परान तुमकां शार दिला. निसणटणाच्या शिरापा तळार शार आणि तांतून आसात तांकां सवरेस्पराक वपून दिवचें. राहाब नायकेनी धाडलोल्या संदेशकारांक लिपयलेल्या त्या खातीर तिचे आणि तिच्या घरान जितोल्यांचें जिवीत वाटावचें. आशीक लागून शिरापा तळा आशिल्ल्या कांयच तुमी काडचें न्हय. त्या खातीर तुमी निसणटणाच्या शिरापाची चोत्राय धरात. ते इस्रायलाच्यो तोंबू तेच शिरापा तळार घालतल्यांक आणि ताचेर निसणटण हाडटल्यांक सगळें भांगार आणि सगळें रुपे काशाचे आणि लोखणाचें केल्लें तें सगळें सवरेस्पराक वेचोवचें आणि ताची तिजोरीन घालचें. तुरतुऱ्यो वाजल्यो तेन्ना उर्जेन झुजां आरोड मारली. तुरतुरेच्या आवाजार ताणें व्हड झुजां आरोड मारली तेन्ना थंयचेच थंयच वणोत कोसरून पडली. सोटासोट जण एकलो फुडें गेलो. असो लोक शारांत भितर सरलो आणि ताणें शार आपल्या ताब्यांत गेलें. देवाचें उतर हें. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you. Thank you, sister, for reading the word of God. So, आमकां सगळ्यांक खबर आहा जोशुआ कोण तो. सो मोजेसा फाटल्यान जोशुआक देवान एक लीडर म्हणून चूज केल्लो. सिस्टर फातिमान आमकां लास्ट वेनसडे सांगलें 10 मनीस आसले, तितूंतले 2 मनीस देवाच्या आत्म्यान बोललेले आसले. ते जाण कलीब अँड जोशुआ. So, after the death of Moses, Joshua was chosen by God to be the leader to lead the Israel people to the promised land. So, देवान जोशुआ choose केलो इस्रायलाच्या पोयचेक आपल्या बसयलेल्या जाग्यार व्हरपाक. Praise God. So, जाता म्हणल्यार आता जेरिको वॉल जे आहा ते न्हू that is a gateway to the land of promised land. Okay, through that way they have to go to promised land. But what happened? The obstacle comes here. That the obstacle is yeah, I'm so sorry, it was 12 people. Yeah, thank you so much. So now Jericho was securely shut up because of the children of Israel. Okay, so Jericho जे दारमोटे बंद केल्ले आसले ताकी कोणूय वचप आनी भायर येवपाक जायना जावपाक. ओके, सो तेन्ना देव कितें सांगता जोशुआक. I read from English Bible. Okay, so Joshua, Lord says to Joshua, see, I have given Jericho into your hand. देव म्हणटा जोशुआक, पळय हांवें तुका जेरिको तुज्या हातीन दिला. ताचे किंग्स, ताचे राजा आनी ताचे मायटी मॅन ऑफ valor. So I have given everything into your hand. God, this line is now, it's so amazing. It teaches so much. तो म्हणटा पळय तुका दिला, already I have given it into your hands. Praise So God. for example जेन्ना हांव नवें आसलें, फॉर एक्झाम्पल इमॅजीन हांव एक नवें आसा, देवाच्या उतरान म्हाका तितली जाणवाय ना, पूण कोण येता, फॉर एक्झाम्पल सिस्टर मारिया कम्स इन टू माय लायफ एंड आय टेल हर अशें अशें म्हाजें प्रॉब्लम आहा, हांव कितें करूं, सो म्हाजें कांयच जायना अशें हांव म्हणटा. Sister Maria म्हणटा, डोंट वरी, God has already given it into your hands. It is already done for you. But तुम्ही प्रॅक्टिकली थिंक केले जाल्यार जो मनीस नवो आसता देवाच्या उतरान तेका तितले बिलीव जायना की देवान ऑलरेडी दिला म्हूण. ओके, सो इट्स व्हेरी डिफिकल्ट टू फॉर अ पर्सन टू दॅट गॉड हॅज Believe. ऑलरेडी. Sot Yeah. मानू.
या स्वत मानूंक जायना की देवान ऑलरेडी दिला म्हण. तो म्हणटा अजून दिवंकूच ना आणि तू म्हणटा दिला म्हण. हांव म्हणटा सिस्टर मारिया, गॉड इज नॉट गिवन येट टू मी एंड यू आर टेलिंग प्रेज गॉड, गॉड इज ऑलरेडी गिवन इट टू यू. इट इज व्हेरी डिफिकल्ट, लायक सॉर्ट डिफिकल्ट जाता. जोशुआ देवाचो मनीस आसलो, देवाचो आत्मो ताचे भितर आसलो, सो ही कूड बिलीव इट. ओके, अँड द वर्ड सी, पळय म्हणल्यार देव म्हणटा it is not done physically teka disna teka devan dila man. God is telling him spiritually, see spiritually, I have given Jericho into your hands. Praise God. तुका already तुवें मानून घेवन स्पिरिच्युअली आत्मीक दोळ्यांनी पळय म्हणटा देव तेका, तुका ऑलरेडी हांवें दिला तें. ओके, सो then God tells him how to, like एक process असता तितून. God tells them you shall march around the city, so they have to march around the city every day. One round they have to take with all the 7 priests. Okay, and there is a word that is man of war. Okay, spiritually man of war means, for example, we are warriors, so we are warring in spirit. So we are fighting in spirit. So men of war means we are spiritually a warrior in the name of the Lord Jesus Christ. Praise God. So God is telling them, you shall go around the city once. एक round मारतले तुम्ही, to cut it short. And on the 7th day, there will be 7 rounds. You have to take 7 rounds. Okay. So Osha Gotta, and the day comes when Joshua and everybody rise up early in the morning, and they go. Rising up early in the morning is very best because you need to pray early in the morning. Praise God. So, and the priest took up the ark of the Lord. So priest jasa devache tombu घेतात. The 7th priest bearing 7 trumpets of ram's horn before the ark of the Lord. So ते देवाची ते तुरतुरी घेऊन, I guess तुरतुरी they are said. So ते घेता आणि ते वेता आणि the 6 days they don't shout anything, कांयच म्हणना ज्या पर्यंत जोशुआ तांकां सांगना. Okay, and to cut it short more, but it came to pass on the 7th day, 7व्या दिसा अशें घडटा that they rose early, सक्काळी फुडें उठ्ठा, about the dawning of the day, and march around the city 7 times in the same manner. So ते 7व्या दिसाक 7 फावटी राउंड मारता ते सिटीचे. On that day only they march around the city 7 times. And the 7th time it happened when the priest blew the trumpet. Jenna ते priest असता, okay, ते trumpets blow करतात. That time Joshua says to the people, shout, for the Lord has given you the city. He does not say go and fight with the enemies. He said shout. म्हळ्यार बोवाळ मार म्हणटा. कसलो बोवाळ म्हळ्यार देवाक आर्गां आनी वाक्कांनी दी म्हणटा, कित्याक देवान तुमकां ऑलरेडी दिला. Okay, so he says that shout, for the Lord has given you the city. Praise God. Now the city shall be doomed by the Lord to destruction, it and all who are in it. So everything, your enemies will be destroyed because you are shouting praises to your God. Okay. Amen. So the shouted when the priest blew the trumpets. Okay, and it happened when the people heard the sound of the trumpet, and the people shouted with a great shout that the wall fell down. So जेन्ना तेमी देवाक आर्गां आनी वाक्कांनी व्हडल्यान म्हणपाक लागली, तेन्ना ते जेरिकोचे वॉल जे असले ते खाला पडले. Praise God. Thank you, Jesus. See how power is there in praising God. देवा जेन्ना तुम्ही आर्गां दितात तितून कितलो पावर असता. लोकांनी, see, if Joshua had not obeyed the voice of the Lord, no, I don't think so तांकां ते land मेवपा असले. Okay, because Joshua was a man of God and he obeyed. One thing is you need to be obedient to hear the voice of God. तुवें देवाक काम दिवपाक जाय आनी देव सांगता ते भशेन करपाक जाय. सी, when we go to fight enemies, जेन्ना पयलीं अशें आमी पळयता न्हू टीव्हीचेर बी फायटींग जाता की ते लँड पोजेस करपाक, युक्रेन एंड रशिया वॉर एंड ऑल, दे फायट. बट हियर द फायट इज व्हेरी डिफरंट. दे आर फायटींग बाय प्रेजिंग गॉड. देवाक आर्गां आनी वाक्कांनी दिवन तेमी झुजतात ते. ओके, सो what happens is आमच्या जिवितान जायते जेरिको वॉल्स असता. प्रॉब्लेम्स, देन टेन्शन, डिप्रेशन, एवरीथिंग, एन्झायटी. पण ते कशें फायट करपाक जाता? लायक
how we can fight these problems, it is through by praising God. If I am going through problem, जर हांव आयज प्रॉब्लमांतल्यान वयता माझ्या जिवितान जाल्यार if and I know my, and you can praise God how, like तुका पहिले खबर आसपाक जाय तुजो देव कोण तो. I know my God is a live God. He is a living God who died on the cross and he said it is already finished, which means तेणे सगळे काबार केला आनी तेणे सगळे घडोवन हाडला म्हण तेणे ऑलरेडी आमकां सांगला. सो आय नीड टू हॅव दॅट फेथ इन गॉड आनी हांवें देवाचेर विश्वास दवरूंक जाय आनी हांवें ऑलरेडी स्टार्ट करूंक जाय. आनी वाक्यानी दिला म्हणून दितलो न्हू, दिला already you have given it to me. When I learned this, I learned this through Sister Maria. Okay, so I used to always, Lord, give me, give me, give me. But Sister Maria has taught me that you should not ask God, give me, give me. God has already given it to you. Praise God, and you need to start praising God. Thank you, Jesus. All glory to God. So I want to give one testimony. Why I chose this topic. I had a different topic, but God led me to give this topic. So what happened is, झालं म्हणल्यार कितें, माझो भाव लंडनान आसता आनी तो न्यू कामाक गेल्लो, ते दिसांनी कामाक गेल्लो आनी सडनली कितें जालें म्हणल्यार ताका चेस्ट पेन जावपाक लागले. इतलें चेस्ट पेन जावपाक लागलें ती तेजे मॅनेजर जे आहा ताका हॉस्पिटलान धाडले. ओके, आनी ताणें आमकां कॉल केलें आनी सांगलें आपल्याक इतले पेन जाता, आपल्याक उलोवपाक जायना, कांय जायना. सो म्हाजी सिस्टर इन लॉ जी आसली ती कामाक आसली. सो हांवें ताका कॉल केलें आनी ताका सांगलें तूं वच आनी पळय ताका हॉस्पिटलान आसा तो. सो ताका सांस सोसूंक जायना आनी थिंगाचे डॉक्टर दे डोंट केअर दॅट मच, लायक you have to wait if it is emergency, then only they take you in. So ताका सोसूंक जायना म्हणून आतां म्हणपाक आपल्या परत घरा व्हर. आनी थिंगाय ताजे चेस्ट सकयल आसतना मातशी सूज येयली ताका आनी तो आपल्याक ब्रीथ करूंक जायना, ना म्हणून उलोवपाक जायना, रावपाक जायना, कांय जायना. ओके, इट वॉज लायक ही इज डायिंग लायक. ओके, सो वी गॉट व्हेरी स्कॅर्ड, लायक आमी सगळीं भिली. ओके, सो आमी भिली म्हणल्यार then I also, and everybody who prays, okay, takes Brother Vincent. Okay, so I told him so and so is a problem. So brother told me to tell him to call. Okay, so ताका घरा हाडलेले पत्ते. सो ताका जायना म्हणून एम्बुलन्साकूय कॉल केले, पूण एम्बुलन्स टायम लागपाक लागलो. सो तेमी आपले गाडी करून परत व्हेले. ताका व्हेले आनी तेणी मागीर नर्सीक सांगलें दिसता एमर्जन्सी आहा, प्लीज ताका भितर घेया म्हणून. सो ती ताका सारकी उबे रावपाक कांय जायना आसलेलें. ब्रदर विन्सेंटाक कॉल केलो, कॉन्फरन्सात एक कॉन्फरन्साचो धरलो आनी ब्रदर विन्सेंट आनी आमी मागे मामी आनी ब्रदर विन्सेंट प्रे करपा लागली, प्रेज एंड वर्शीप करपा लागली. ताका उलोवपाक पासून जायना. ब्रदर विन्सेंट लायक सांगता तूं मोर जीजस आय प्रेज यू, जीजस. ही कॅनॉट से दॅट ऑल्सो. तेणें एक उतर म्हणलें ब्रदर म्हाका जायना, हांव मोट्टेश दिसता, अशें करून तेणें म्हणलें. ओके, दॅट टायम आय फेल्ट literally like heavy in my heart. Okay, I was getting scared at that time, and but still no, brother said let's start praising God, and we kept on praising. And ती उलयता थिंग डॉक्टराक कित कोत्ता कांय कळना. ओके, सो ते एमर्जन्सी ते बटन आसता तो प्रेस केलो डॉक्टरा आपोवपा, and everything was like so disturbing. Okay, so आनी कित केलें आमी, then we started praising. ती उलयना, my sister in law उलयना आनी मागे भावूय उलयना थिंगा. So but the call was on. Okay, so I, brother Vincent, and my mom dad started praising God. देवा तुका आर्गा आनी वाक्यानी. So we keep on praising God, and I tell that moment he vomited. Okay, he vomited there, and magi call born. Dr. Raymond call born केला. But brother Vincent told me, Shita, don't need to be worried. Nothing, kind danger, na kind na. God has already healed him. God has already touched him. So I kept on praising God. मागे ती ब्लड टेस्ट केलें. सो बिफोर रिपोर्ट येवचे पयलें ती म्हणपाक लागली, ती विचारपाक लागली तुम आमगे फॅमिली एपेंडिक्स बी कितें आहा, स्टोन प्रॉब्लम कितें आहा काय म्हण. सो नो, नथिंग. एंड दिस वाज एक जालो म्हाजे तकलेन, लायक ओके, इज दीस द प्रॉब्लम. Then I also told my daddy सांगलें
So I told Temi problem problem please don't, please that problem. I said आता brother praise and worship kinds upon I also started praising and worshiping God. I kept on believing God. I know that when I serve God, God says, believe in me, you shall be saved, and you and your household shall be saved. Amen. Amen. Praise God. Lord, I shall not, my family members shall not die, but they shall live and proclaim the wonders of God. So Hallelujah. I praise God. I said, Lord, nothing will happen, but everything is in your control. I just kept, when I was praising, no, I was just saying, God, I know you are there. You are there just beside him. You're just there beside him. I was just praising. Deva tu taja sangata asa, tingas asa, sidinus asa. I was just saying this led by the Spirit. I knew that. And he vomited. And then he was admitted, but at that night I praise God. The pain no komi zali at that, like we were awake till 3 in the morning, early in the morning. Thing hospital can't do so they gave wife geli. But we were in contact here. We were telling him, keep on praying God. I sent him Psalms 91. So this problem, and the problem, what was the problem was, it was pancreatics threatened. I can't pronounce it properly, but yeah, it was something, damage was there because of alcohol, something, I don't know. So because of that, so even we went to our doctor in Goa, and he told him, you know what, he video called him ताका उलयलो आनी तो म्हणपाक लागलो तू खबर आहा 10 मनशां मध्ये 9 जाण मरताय आनी एकलो साल्वार जाता when this thing happens. So I said, praise God. I said, nothing happened to my brother. God gave him new life, I said. And I remember there were 10 lepers and God healed everybody, but only one came back to God. I said, Lord Jesus, Amen. Yes, praise God. I said to Lord, I know my brother is coming soon, is coming. So deva lagita म्हणून देवाकडे विश्वास दवरलो, and I know he's coming, and he will, I believe he has already come. I believe that. Praise Amen. God. Praise God. So he was like teen this admit kelo hospital and like bejar yopalala. But we were telling him, believe in Devacha Sotman, read your Bible and everything. I don't know what he was doing, but I knew God is my family and he is taking care, and nothing will. I didn't doubt on God. I know who my God is. Amen. Praise God. So this was the testimony, आमच्या जीवितान जायते प्रॉब्लेम्स येतात, but you need to be very strong. You need to be strong, and you just need to keep on praising and praising and praising God, because God, you know what, there are many Jericho walls. There will be many Jericho walls, but that Jericho walls will only fall down when you praise God, when you give glory. Amen. Praise God. Thank you, Jesus. And God will move in your life. See, problem comes in everybody's life, especially people who believe in God. Devil doesn't want us to believe in God, but he will bring more problems in our life, so that he doesn't want we to be close. Ami deva lagi zaupang naka munto amcha problem. But we need to take the problems in very positive way, and we need to tell God, Lord, no, देवा म्हाका खबर आहे प्रॉब्लेम येयला जाल्यार हे प्रॉब्लेम म्हाका तुजे लागीं हाडटले ना म्हूण म्हाका पयस व्हरचें ना. So I praise God that through all the problems that are coming in my life, I just give glory to God, and I praise God that I know God is doing something. God is working. When माझे सिस्टर लॉन सांग बेश्टे ताका खबर बसना appendix जाला stone अशें म्हणटा. So I said, Lord, I'm not doubting. I know. And I was praising God. So Brother Vincent could pray. I was praying to God on my knees. But after that, it was like doubt. Devil brings doubt, no. And I couldn't see God is working. But then I realized, when you praise God, sometimes your physical eye does not show you that God is working, but you need to believe that God is working. He is working. He's the control and dila. He is in control in everything. Praise God. God will, and if you see in Jericho, no, Devan te tanka basailele land, okay, and that was the way, and the enemy had possessed it.
So you need to know one thing. God, when God has stored a future, has a blessed future for you, has a blessing for you, and when devil possesses it, you need to know that it is your blessing. The devil does not have any right to त्याने rob करपाक चोरपाक. Okay, he is a robber, but we need to believe in God. It is our blessing. For example, आता समज तुझे बर्थडे कोणी तुका गिफ्ट दिता. Okay, so it is yours. You can't share it with anybody. तू शेअर करपाक जायना कित्याक ते तुझे ब्लेसिंग, ते तुझे गिफ्ट जावन आसा. That is same thing with us. जेन्ना देव आमकां ब्लेसिंग दिता पण सैतान ते पोजेस करता, आमी ते फायट करूंक जाय. Through what? By praising God that God already given it to me. It is Praise my, God. on Thank that you, my name is written. You need to say, God, that blessing belongs to me. My Amen. name is written. That blessing, Lord Jesus. So Yes. this is how a Jericho wall will fall down when you praise God and give glory to God. Praise God. Praise So God. Amen. I'll give you one more example. Let's go to 2 Chronicles, verse 14 till 20. 2 Chronicles Chapter which, Baba? Chapter 20, 20, maybe. 20. verse, Yeah. verse 14 till 24. Two Chronicles chapter 20, verse 14 to 24. Okay, before that, no, I'll just give you a short story. They wordle hatsor, so I'll start with, okay. Afterwards you can. So in this chapter, there are 3 kingdoms, okay, Ammon, Moab, and Mount Sinai. Okay, they come against the king Jehoshaphat of Judah. Yes. So they came to battle against Jehoshaphat. So then some came and told Jehoshaphat. So Jehoshaphat sangpa kon eta. So there maybe a messenger comes to tell him. एक messenger येता तेका सांगपाक की इतली व्हडली multitude of a great multitude is coming against from beyond the sea. So हे तीन जे kingdom हाय, राजा हाय, त्यांचे आर्मीज हाय ते तुझ्या विरुद्ध जोगणी करपाक येताय. ओके, आणि to make the short, so Jehoshaphat तो हा तो कित सांगता, तो भिता. ओके, he gets तो भिता आणि तो देवाक सोदता. ओके, देवाक सोदता आणि तो सांगता आख्या जुदाच्या लोकांक he proclaim a fast. तो सांगता तुम्ही फास्ट करात. Fast means it is like praying and fasting. Okay, so yeah, so he tells them to fast throughout all Judah. So Judah gather together to ask help from the Lord. So it says Sogli eta and Devako Makta. Okay, and from all the cities of Judah they came to seek the Lord. So Sogli eta and Devako. Then Joseph stood in the assembly of Judah and Jerusalem and देवागे मंदिर हा थिंग उबे रावता आणि तो देवाक मागता. Okay, he prays to God everything is, O Lord God of our Father, are you not God in heaven, and do you not rule over all the kingdoms of the nation, and in your hand is there not power? And तो देवा सांगता तू की तू ओळलो. Okay, so he prays God saying that you have saved us from Egyptian, Egyptian viral. So he tells him, remind God. Okay, then okay, now sister you can okay, so then it says that now also with sogli sogli लोग हैं Jehoshaphat वाला सगळं लोग हा तो देवाक pray करता. Okay, they stood before the Lord. Okay, now sister you can read from verse 14. तेन्ना जल्मल्या मदेकोत सौरेस्पराचो आत्मो जाहेलाचेर आयलो. तो जेकारियाचो पूत, जेकारिया बेनायनाचो पूत, बेनायना जिलायचो पूत, जेल आसाफाच्या पुता मदल्यान लेविताक मातान्याचो पूत. जहाजेल्यान म्हणले, जुदायाच्या मनशानो जेरुसलेमांत रावतल्यानो, आणि तू राजा जेसोफात आयकून घेयात. सोरेस्पूर देव तुमकां अशें सांगता, भियो नाकात. हे व्हड उरपोजीक
पळोवन आंग सोडी नाकात, कित्याक झूज तुमचे न्हय पूण देवाचें. Praise God. फाल्यां तांकां फुडो करूंक वचात. पळयात ते झीज चडटे वेल्यान तुमचेशी येतात आनी ती तुमकां जेरुसलेमाच्या अरणेक फुडो करून आसलोल्या वाळ्याचे शिमेशी मेळटली. ह्या झुजान तुमकां झुजूंक पडचें ना. जुदा आनी जेरुसलेम, तुमचे जागे घेयात, गोठ रावात आनी तुमचे वयर सवरेस्पराची संडवण पळयात. भियों नाकात, आंग सोडी नाकात. फाल्यां तांचेर आड झुजूंक वचात आनी सवरेस्पूर तुमच्या सांगाताक आसूं. जोसेफाता सांगीन पडलो, तशेंच जुदायाचो सगलो लोक आनी जेरुसलेमांत रावतली सवरेस्परा मुखार साश्टांगीत पडली आनी सवरेस्पराक नमस्कार केलो. कोहातीच्या आनी कोराहितांच्या पुतां मदले लेवीत व्हडल्या ताळ्यान सवरेस्पराक इस्रायेलाच्या देवाक वाखाणून उबे रावले. दुसऱ्या दिसा भोव सकाळी उठून ते तेहोकाच्या अरण्यांत गेले. ते भायर सरतना जोसेफाताक उबो रावलो आनी ताणें म्हणलें, जुदायाच्या मनशांनो आनी जेरुसलेमांत रावतल्यांनो, म्हजें आयकात. सवरेस्पराक तुमच्या देवाचेर बावात दवरात आनी तुमी सुरक्षीत आसतल्यात. प्रवाद्यांचेर विस्वास दवरात आनी तुमी इसवोत जातल्यात. आमेन. Amen. Praise God. Sister, continue till 24. तेन्ना लोकांक बुद्ध दिल्या उपरांत सवरेस्परा खातीर ताणें गाप्यांक नेमले. पवित्र आंगवस्त्रां घालून फौजे मुखार वचून सवरेस्पराक वाखाणूंक ताचें काम आसलें. ते अशें गायन करताले. सवरेस्पराक दिनवासांत ताचो मायेमोग मीठ नासलोलो. जेन्ना ताणें गावूंक आनी वाखाणूंक सुरू केलें, तेन्ना सवरेस्परान जुदांचेर आक्रमण करूंक आयलोल्या आमोनीतांचेर, मोआबितांचेर आनी सेर दोंगरांतावन आयलोल्यांचेर गुरी घाली आनी तांकां मारून उडयले. आमोनीतांनी आनी मोआबितांनी सेर दोंगरार रावतल्या लोकांचेर आक्रमण केलें आनी तांकां सारकी मारून उडयलीं. आनी सेर लोकांचो नाश करतच ते एकामेकाक मारून उडोवंक लागले. जेन्ना जुदाचो लोक अरण्यांत आसलोल्यांक गंपुराशी आयलो तेन्ना ताणें उरपोंचीचेर नदर घाली आनी कोणाकूच भायर नासतना जमनीर शिंपडलोली मेली मोडी ताणें पळयली. Okay, praise God. Thank you, Jesus. Praise Thank you. God. Thank you, Jesus. So, हांगा कितें जाता म्हणजे सांगला 3 किंगडम्स जोसेफाताच्या विरोध येता. ओके, जोसेफात भियेता आनी तो देवाक सोदता, म्हणल्यार देवाक मागणें करूंक लागता. जुदाच्या लोकांक सांगता तुम्ही फास्ट करात. आनी जेन्ना तो देव मंदिरान आसा आनी सगळे लोक मागणें करतात तेन्ना देवाचो आत्मो एका मनशा, ते जमलेल्या मनशा जहाजियेलाचेर येता आनी देव ताच्या वरशी उलयता आनी सांगता तांकां, लिसन ऑल यू ऑफ जुदा अँड यू इनहॅबिटंट्स ऑफ जेरुसलेम, आयकात म्हणटा. ओके, अँड यू किंग जोसेफात, सगळे लोकांनो आयका आनी जोसेफात, राजा जोसेफात तूंय आयक म्हणटा. ओके, thus says the Lord to you, देव तुका असो म्हणटा, do not be afraid, भिये नाका, nor be dismayed. ओके, निराश जायनाका because of this great multitude, कित्याक हे व्हडले जायतो लोक तुज्या विरुद्ध येयला म्हूण तूं भिये नाका, नावय तूं निराशी जायनाका. for the battle is not yours but God's. हे झूज तुझे न्हय पूण हे माझे जावन असो म्हणटा. This is so beautiful and this is so powerful. God says the battle is not yours. God is so loving that says, I will fight for you. You don't have to do anything. You just be prepared there. You just be there. Okay. So God says, for the battle is not yours but God's. Tomorrow go down against them. So देव कितें म्हणटा जोसेफाताक,
तू तुझ्या लोकांक घेऊन थिंगा वच जंय झूज जावपाचे आसा जे लोक ते इतलो तिनी राज येवपाचे जे आसा थिंगा वच म्हणटा देव. ओके, यू विल फाइंड देम. You will not need to fight in this. गरज ना ह्या झुजान मीन्स फायट करपाक. सी आतां कोणूय तुमकां म्हणटा फॉर एग्जाम्पल यू वर इन आर्मी, ओके, एंड योर कमांडर द हेड ऑफ द आर्मी टेल्स यू ओके टुमोरो यू हॅव टू फायट विथ दीस पीपल. ओके, तुमकां ह्या लोकां विरुद्ध झगडीं करपाक जाय, तुमी वोसान झगडी कराय म्हणटा. पूण देव कितें म्हणटा, तुमी वोसाय पण झगडी कोन्न नाका. ओके, गॉड सेज you go, but you will not need to fight in this battle. Praise God. Position yourself. God देव कितें म्हणटा, position घेयाय म्हणटा. Stand still and see the salvation of the Lord. आणि देवाचे salvation पळय म्हणटा. Praise God. Who is with you? जो तुझ्या सांगाता आसा. Praise God. O Judah and Jerusalem, do not fear or be dismayed. भियेनाका म्हणटा. Tomorrow go out against them. तेंच्या विरुद्ध वसात. For the Lord is with you. कित्याक देव तुझ्या सांगाताक आसा. Praise God. So and Josephat ती सगळे जेन जेझियल तो उलयता देवाचो आत्मो तेजे उलयता ते सगळे देवाक मान बागयता आणि ते सगळे then what happened is they rose early in the morning and went into the so आता ते सगळे तयार जावन वयता. Okay, so when they are going जेन्ना ते वयता ते जाग्यार in the wilderness to fight against ते कित कोताय they began to sing and praise देवाक they start आर्गोन गाय वाकाणी करतात काणी आणि देवाक वाखाणी दिवपाक स्टार्ट करता. ओके, आणि हे फॉर एग्जाम्पल इफ दीस पीपल आर कमिंग फ्रॉम दीस ओके हे लोक येता आणि हियर इट इज ते तिगाय जे आहाय दे थ्री किंगडम्स द आर्मीज दे आर वेटिंग फॉर दीस पीपल टू कम. ओके, सो देव कित करता हे जेन्ना गायन गायीत येता दे आर प्रेजिंग गॉड एंड दे आर कमिंग. Lord set ambushes against the people of Ammon, Moab and Mount Seir. So what happens is देव एक सरप्राईज अटॅक प्लॅन करता. ओके, ह्या तिनी मध्ये सो दोन फॉर एग्जाम्पल इफ मोब अमोन आनी मोब हा हे दोगांय स्टार्ट करता झगडपा एकामेकाक. ओके, एकामेकाक झगड फॉर एग्जाम्पल मोबाक मान उडयलो सगळ्यान. नाव एमोन अँड माउंट सायर दे आर स्टार्टिंग फायटिंग एका मीन्स इट्स लायक कन्फ्युजन. गॉड देव कित करता कन्फ्युजन हाडून तिगाय एका मेळोन मीन्स दे हॅड कम टुगेदर टू फायट अगेन्स्ट जेहोशाफाट. एकामेकाक फायट कोन they get destroyed. Okay, they are fighting. They were defeated. Praise God. Okay, and what happens and Judah people are coming. They are coming and जेन्ना ते पळयताय त्या जाग्यार they look toward the multitude. ते सगळे लोकांक पळयता and there were dead bodies. Praise God. थिंगा सगळी मेल्ली मोडी आसली. अरे बाबा झगडी करपा येयल्या तुमच्या कडल्यान तो पळयता ती सगळे लोक पळयता मेल्ली मोडी पळयता. Praise God. And there were dead bodies fallen on the earth. Praise God. No one had except एक मूस पासून उरोना थिंगा. Praise God. So see, when you praise God, when Jehoshaphat and all the people God, देवान कशे जे एनिमीज आसता तांचेच मध्ये कन्फ्युजन जोडी करून त्यांना डिस्ट्रॉय केले. So see, when you praise God, your enemies will already, God will already fight. देवान already ते battle आहले ते fight केले. God just wanted them to take a step and go. Means तुम्ही step घेयाय आणि वसाय. I will show you. I will fight for you. That's why God said, no, the battle is not yours, but it is God. It is His. Praise God. So God will fight your battles. You only need to take the weapon, that is the melody, that is the praise. You need to just keep on praising God, keep on thanking God that God has already destroyed your enemies. And तुम्ही जर पुढे वाचत, okay, so what happened is Josephat at the sogle mele, okay, all the enemies got destroyed by God's power. So what happens at jenna कोणी मनीस झूज करून येता ते जायते दुसऱ्या देशांतल्यान येताय. ओके, आणि ते येता म्हणल्यार एंड दॅट टायम देर वॉज नॉट लायक आतां आमी कशें कॅश दिवन सगळे सामान घेता. ओके, तेन्ना तशें नासलें. तेन्ना ते गोल्ड विकताले. दे टू सेल लायक बाटा सिस्टम. इफ यू गिव मी गोल्ड आय विल गिव यू राईस अँड फूड एवरीथिंग. ओके, सो इट्स लायक दॅट. सो तेन्ना ते गोल्ड आणि घेवन येताले आणि आपल्या आंगवस्त्रां घालूनच येतालीं. ओके, सो आतां कितें जालें म्हणल्यार
these people died. All people were that they saw dead bodies. So what happened, Josaphat and tanso log jasla enche sogle je spoil asta, whatever all the things they have, gold jewelry, they sogle collect करपा लागले. Okay, and almost इतू blessing tank मेळ्ळे, इतू jewelry tank मेळ्ळे ते की तांकां it was they required 3 days to collect it. Okay, so it took 3 days collecting, and the valley which was called, it was called Valley of Baraka. Okay, so see, when you praise God, God not only blesses you what you require with, पण देव तू इतू बरोवन काडटा की तुका ऑत्त ते परमाण जाता. Like it just overflows, the blessing just keep on overflowing. Praise God. Praise. Hallelujah. Thank you, Hallelujah. Jesus. So you just need to praise God. Devak फक्त आर्गान दिवपाक जाय, and everything God will take care of it. Okay. So I want to give one more testimony of mine what happened. So I have one testimonies after one thing, but this is the last. So की जाल म्हणल्यार I was मागे semester 2 आला. I was in second year. So मागे result येवपा आसलो. Okay, and I'm very by God's grace I have passed from first to 10th to 11th. I have passed in all my subjects and never failed by God's grace. And the first year and second year was very terrible for me because it was online. Okay, so what happened, mage second semester acho result येता. Okay, and I don't know that, and तेमी announce करू ना की result येवपा हा म्हण. Okay, online they have announced it. Okay, so हांव पळयता म्हजे फ्रेंड्स म्हाका मेसेज करता आनी दिसे शीतल रिजल्ट येयला चोय म्हण. एंड थिंग फकत सीट नंबर आसता, रोल नंबर आसता चोय, कोण पास जाल्यार तेंगे रोल नंबर. एंड माय रोल नंबर वॉज 49. and हांव चेक करता मागे रोल नंबर ना. and I got so scared and I told my friend मागे रोल नंबर ना म्हण सांग. आनी म्हाका कांय कळना कित जालें, कित करूं कांय कळना. आनी कोणागे रोल नंबर ना तो मनीस फेल. Okay, so I was like, oh my God, what happened to me? Like I kitko fail jale. Okay, so I text my teacher. I said, ma'am, my roll number is not there. So she's nicely telling me, okay Shital, you have a backlog and you have to clear it in January and or in December. And I'm like, I don't want to clear my backlog, I don't want backlog only. I said, okay, in my spirit I said, I don't want. आणि मको backlog clear कर म्हणून सांगता already. I said, I don't want. In spirit I said, I don't want. And I was literally like, so this itli bhele, and I was literally in tears. I said, and at that time I was going to pray. It was 3 o'clock, and suddenly I got this message. So what happened is, I was so disturbed. And I said I just started praying to the Lord. I said, Lord, I know you are with me. I trust in you. You are the way maker, the miracle worker. You will make a way. I know, Lord Jesus. I said, see, I have seen I poila that is final. Okay, that is shown already. It is shown that you have failed in exam. Okay, so I was so nervous, and I literally said to the Lord, I said, in my bad times and in my good times, I will praise you. And देवाक म्हळ्यार माझ्या वायटा वेळार आनी माझ्या बरे वेळार हांव तुका आर्गां दितालें. Because one time it happened, when something happened during my exam, I said one thing to the आनी देवाक म्हळ्यार, देवा तुवें अशें कित्याक केलें म्हाजे वांगडा. I prayed so much to you, rising up early in the morning, and you did this to me. And I was grumbling like Moses. Okay, I was grumbling, but at that time, no, mak devage uttar kottale. Okay, kolne. So and that time I said, no, Lord, I know you are my God. In my bad times and in my good times, I shall praise you. And I kept on praising. Okay, and moko zainat, I cannot pray more. Okay, so I went again. I had switched off my mobile because my friend will call me and think how जो बागे 3 फ्रेंड आला ते किसको हें करपा आयलें, comfort करपा like this, they will comfort me. So that's why I just switched off my mobile and I went to pray. But I couldn't pray, but I said this word to the Lord, and I came back. I switched on my mobile and I said, I checked again the numbers. Okay, and see, God is so great to me. Think sogle number line ase serial number 1 2 3 4 modi ishe jambadas nahi. Okay, so 1 2 3 4, and there was 19 roll number, and then 14 roll numbers started there. 45, 46, 47, 48. I guess 48 was not there. 47 and 19 and 50 was there. Okay, I'm thinking now, where 19 ha, Sokole 19 ha. Okay, don't 19 koshe.
See, God, Holy Spirit opened my eyes to see that, okay? So kids I texted my teacher and I told, ma'am, see, so and so is the problem. There are 219. So she told me, okay, I'll talk to the exam committee member and I'll ask them. And she gave me one number. Okay, she gave me and she told me call tomorrow and ask, okay, in the morning. So I said, okay, I said. So in that period, no, at that moment, no, I kept on praising God. I told my friend, okay, I told my one friend, I said, I know my God. I said, my God will never let me fail. I know it too. I was so this. I tell you, I said, my God will never let me fail. I trust on my God. My God can do impossible thing possible. I said, He can turn water into wine. He can bring dead back to life. I said, I just on believing. I just kept on believing. I know. I just kept on praying. That to the don't 19 आला no एक 19 एक 19 आता 19. So one more 19 which was there. It should be 49. So one Allah the four zapas Allah thinga. And I said, Lord, you turn water into wine. Turn this 19 into 49, I said. And I just kept on praising. And next day, and I slept, whenever I'm so tense, no, I don't get sleep at night. But at that night, no, I just kept on believing on God and I just slept. There was no tension. I kept my faith on God and kept on praising God. I said, Lord, I know you will do it for me. And you have already done it for me, I said. And next day I get up, I pray, I call the teacher and I tell her, ma'am, I wanted to check. Then she says, Sheetal, you have already cleared your paper. It was our mistake. It should be Wow. our mistake. Our system showed it 19. So I was like, oh God, I said, praise God. At that moment I said, first I said thank God, and then I said thank you, ma'am, I said. And I was jumping and praising God. I was so Praise happy. God. I tell you, I was just praising God. This is the best testimony. And I had told God, when I am doing my first, second, third year, it should bring glory to your name. My education should bring glory to your name. And every semester, something or the other thing is to happen. And I know this was my test, and I know God, this test will bring a testimony to your name. I have to say, God, I know if something has happened in this paper, I know there is a testimony coming. Jesus. I just kept on praising. I just kept on praising. I knew last semester also I knew that I would have failed, okay, but I praise God and I thank God that God did not let me fall into shame, because He has already taken the shame on the cross. Praise God. I just give glory to God. And You thank just Jesus. praise God every moment of your life, because He does amazing and glorious thing. Even if you see in David and Saul, when David was anointed, okay, the Spirit of the Lord came on David, and the distressing spirit came. The Spirit of God left Saul. Okay, so when Saul wanted David to come in his palace and play the harp for him, and when he used to play the harp, Saul used to feel refreshed and well, because the Spirit of the Lord was on David. So when he was praising God through playing the instrument, the evil spirit used to flee away from Saul. So you need to remember, when you praise God in your distress, when you are tense, and when you keep on praising God, worshiping God, thanking God, the Spirit will surely leave you. Because when you praise God, the power, the Spirit, the Holy Spirit, the fire of God comes, and the evil spirit cannot stay there. He gets burned there. So he has to go away from you. Praise Yes. God that God, through David and Saul, it teaches us so many things. And one more thing is, even if we see when Jesus was preaching for so many Konkani people. kor baba. Konkani. Okay, I'm so sorry. जेव्हा जेजू पाच आजरा लोका शिकयतालो, so थिंगा होगा पांच 5 loaves and 2 fishes were there. Okay, but see, in small thing also, what Jesus देवान कित केले पळय, देवा बापा आर्गां दिले. Okay, तेन आर्गां दिली, and जेन तेन आर्गां दिली, तेन ते multiple जायते जाले. So इतू आम गरजेचें, जेन्ना आमकोडे इले पासून हांव आम देवा आर्गन दिवपा जाय, देवा वाकाणी Praise दिवपा God. जाय, देवा when you are faithful in small thing, God will give you big thing. Praise God. देव तुका आनी Praise चोड God. गावान बद्दल. आनी कितें जालें, Argham Jesus.
फकत 5,000 लोकांक तितले पावता तितले देवान दिवना, पूण जायते बकेट्स जे आहले, बास्केट जे आहले ते आनी उरले. सो जेन्ना तुकडे इले पासून हा तू देवा अर्घ दिता, देव तुका मल्टिपल करून दिता, जायते, नॉट ओनली एडिशन बट मल्टिप्लिकेशन, मल्टिप्लाय, सो दॅट तुका फकत ब्लेसिंग मेळपा न्हू, but you need to be a blessing to others. God Amen. has that intention. We have an intention that okay, God, I want this, but God has something other thing in plan in his mind, that Praise he God. wants Yes. you to be a blessing to somebody else. Praise Amen. God. Praise Amen. God. Even if Thank I had to short more, I want to speak, but even if you see in Paul and Silas, okay, when they were in prison, at कोण जेलीन गायल्या तांकां बाबड्या मार वार घाल्ल्या, they rottole, okay, Oy, but oy. so Silas, my God, they were so amazing. They were just praising and giving glory to God in prison. Jenna आम्ही prison असते, means आमचे problem असता, we can't praise God. I know that we can't praise God. Hallelujah. Thank you. Hallelujah. Thank you, Jesus. We can't praise God. But see, Paul and Silas, they were praising God, they were thanking God, giving glory. And see, God, there was a Shakti thing, there was, the foundation was shaken, the chains were released. Praise God. Praise God. Release, Thank okay. The foundation, hello, break this zata. yeah, okay, hello. Can you hear me? Break zat, Baba. Okay, it's breaking network. Yeah. Put your video off for a while and see. Can you hear me? Yes. Okay, so when you जेन्ना आम्ही प्रेज करता न्हू, that time सोयतानाचे जे फाउंडेशन जे आहा आमच्या जिवितांत, ते ना बंद जाले. Praise God. काय बरें शिकप न्ही. होय Praise Jesus. समजला सगल्यांकू. होय Praise Jesus. आयले शीतल. कोणागे कित क्वेश्चन हा? hello sister. Okay बाबा, आता ऐकू येता. Yeah, my network is going right now. Okay, Okay. so I conclude with this. So when we praise God, no, the foundation of the devil will be shaken. The chains, जे शैतानान आमकां चेनीन बांदून गायले न्हू, ते सगळे chains तुटतले जेजूच्या नांवान. Praise God. Praise Jesus. Hello. praise God, thank you Jesus. Praise Jesus. Hello. Praise God. Hello. Praise God. कोणागे कित क्वेश्चन हा? Hello. Hello. Yeah. Hello. Yeah, okay. My net is just playing with me right now. Yeah, Okay. it's okay, Baba. Okay, so तुमकां इतलेंच सांगपाक सोदता, आनी I want to conclude that तुमी देवाक अर्घ आनी वखाणी दिवपाची खूब खूब गरज, कित्याक देव आमच्या जिवितान जायतें करता आनी तेणें ऑलरेडी करून. Praise Jesus. ऐकू येना बाबा. Praise God. Praise Jesus. कोणागे कितें हा सांगपाचें? Brother, you want to say something? Hello. Praise God. Praise God. God, Jesu praise Argham. Beautiful, Ami- isn't it? आम्ही या आमच्या बाय शीतलाक देवाक आर्गां दिवया, कित्याक Praise ही जी चोली देवाची हात ही खरोच शी इज व्हेरी टीचेबल. म्हणजे कोणाक शिकोवन दिवंक जाय जाल्यार ती एक शिकोवन दिवपाची एक भुरगी देवाची. Amen. आनी जेन्ना आमी देवाचें उतर कोण आमकां शिकयता ओ आमकां कोण सजमोनी दिता आनी आमी खरेपणी तें देवाचें उतर आयकोता आनी तें कोत्ता, तेन्नाच की आमकां
देवाची मोहिमा, देवाची वाखाणणी दिवपाक आमकां जाता. कित्याक चड करून कितें जाता, आमी देवाचें उतर आयकत जाल्यार आमी देवाचें उतर आयकता वय, आमी देवाचें उतर आयकोन आमकां बरें दिसता. पूण तें जेन्ना त्रास जाता आमकां, कोणा आमच्या जिवितांत आडकोळ येता, वो आमच्या जिवितांत कितें तरी वायट जाता, कितें जाता चड करून आतां आमच्या तोंडांतल्यान देवाचें उतर भायर येना. आमच्या तोंडांतलें कितें येता, आमचे त्रास, आमचे दोतोरान कितें सांगलां, पावस कितलो पडटा, कितलें झगड्यांनी चलता, जें आमकां दिसता आमच्या दोळ्यांनी तेंच आमकां म्हणूंक दिसता. अरे बाबा देवाचें उतर म्हूण, ना 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 देवाचें उतर आतां म्हाका वयेंत आसता. तोहेंच घडलें ताज्या भावा बरोबर. ताजो भाव म्हणटा म्हाका दुखता. ताजी फियान्सी तियान तोंड उक्तें करिना, पूण शितलान ताजे मायन बरोबर रावन फकत नॉन स्टॉप तें प्रेज एंड वर्शीप केलें. म्हणजे जेन्ना आमी इंटरसीड कोत्ता, ताका सजमणी आसली उतराची म्हणून ताणें तोंड बंद करूंक ना. सामकें समथींग लायक आमी कितल्यांक उलयताले, आमी सुमार 12:30 सुमार 12:30 कितें आमी उलयताले. पूण ती अडेज 3 पर्यंत ती उलयतालीं आतां प्रेज एंड वर्शीप करून. आनी जेन्ना ते प्रेज एंड वर्शीप केलो आनी तें कॉमेस जालें, आतां आमी सगल्यांनी ती गोवायकी आयकली. ज्या भाशेन आमी आयकली गोवायकी हाची किंग जोझफाताची, आनी तेजे 3 राजा ताजे आड येयल्ले ते. म्हणटच जेन्ना आमच्या जिवितांत कोणूय येत जाल्यार वय आमकां सोयी आहा तें आमी कितें करपाक, जें आमकां दिसता, जें आमी आयकलां, जें आमकां आमच्या दोळ्यांनी दिसता तें आमी म्हणटा. कित्याक ती आतां आमकां सोयी जाल्या. पूण जेन्ना आमकां उतराची सजमणी आहा, कितें कोणूय कितें म्हणूं, म्हाका कितें म्हज्या दोळ्यांनी कितें दिसता तें हांव पळोवं, पूण जेन्ना हांव म्हजें तोंड उक्तें कोत्ता आनी हांव देवाचें उतर म्हणटा नॉन स्टॉप, आमी सदांच ह्या विश्वासी देवाची मोहिमा आमी सदांच पळयतले. आमेन. Thank you, Jesus. प्रेज Amen. गॉड. प्रेज Amen. गॉड. Amen. प्रेज गॉड. प्रेज आणि गॉड. ताणें म्हणलें तें सारकें म्हणलां ब्रदर. वय कित्याक सारकें. ते सिच्युएशनाक गेले म्हणटरी आमी कितलें देवागे उतर जाणो, आमी म्हणटली देवान हें करपाचें, देवान म्हाका हें करपाचें, देवा दिसती पडना, हांव कितें जाता देव नेणो. यू नो ऑल दोज आमी गुणगुणटाय आनी आमी कितें म्हणटाय ताका ग्रम्बलिंग मोन कोत्ताय आनी गुणगुणटाय आनी वायट आमचेरूय हाडटाय. आनी तें देवा बरें दिसना, तें देवा तें बरें दिसना. देव म्हणटा उतर मुगेलें ओ उतर तुगेलें, जोरी तूं जाणते ओ हांव जाणते. सो आमी सगलें सोडून शितलान सांगिल्लें ते भाशेन थँक यू जीसस, म्हाका खबर ना हें कितें जाता म्हूण, पूण हांव जाणो तुगे उतर कितें सांगता. म्हाका खबर ना हें मुगे भावाक कितें जालें म्हूण, पूण हांव जाणो तुगे प्लॅन कितें तो ताचेर. Thank you, Jesus. Thank We you, love Jesus. you, Jesus. We praise you, Jesus. We thank you, Jesus. So सगळें तें गुणगुणपा आहा तें सोडून आर्गां तरी दिवपा लागोलें जेजूकू. Amen. तो आमकां दाखयता. ताणें ते जेहोशाफात ते राजा खबर सांगलें पळय. तो ताका भिरांत दिसपाची, तो सगलो अटॅक करूं आयले ताका, तागे राज कब्जो घेवपा आयले. पूण ताणें कितें केलें, दाखोवया तांकां म्हणलें ना. ताणें सगळे लोक आपणागे लोक एकठांय केलो आनी जेजू आर्ग दिया म्हणलें. कांतार करपा लागोले, आर्गां दिया, प्रेज गॉड, थँक यू जीसस. आनी खुशालकायेन कितें म्हणलें, दोनिया म्हाका खबर आहा तें हें झूज मुगे न्ही पूण तुगेलें. ओ लोक हितू आयला पूण म्हाका कंट्रोल ना त्या लोकांचेर, पूण हें झूज फकत तूं झुजतलो. हांव झुजना ते तूं झुजतलो. आनी सारको प्रेज कोन्न ते लोकां ताणें कोण प्रेज कोत्तालो, सगलो लोक रागान बोल्ला, भिरांतेन बोल्ला. यू नो ते प्रेज कोन्न चोय देवान ताका गिरेस्ताय पुंजावपा पासून दीस लागले. ती गिरेस्ताय इतली बोल्ली मल्टिप्लाय केली म्हूण सांगिल्लें ताणें.
म्हणजे थोडी न्ही विंचून काडपाची पोतयां भरपाची हातान भरून सारकी भरून सारकी सांबाळपाची ग्रेस काय दिली. Amen. सो Amen. आमकां देव कोत्ता आमी देवा सोदवताय ते दणून देव रावता आमकां दिवपाक. देव चोयता कित्या धाकल्या भुरग्या हांव चोयता मुगे धाकल्या भुरग्या जाणो ग्रँडसन तो कितें जाय तेदो कितें म्हणटा ताका आयस्क्रीम बी जाय तेदो हांव त्रास कोत्ता मातशें तो मागोता तो जाणो दिवपाना म्हण आपूण न्ही पूण धाकलो इनोसेंट भुरगो तो आतां ग्रॅन्डमा आयस्क्रीम अशें म्हणटा आयस्क्रीम ना 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 मागीर ताका हांव सांगता म्हाका कितें केलो जाय ते ताणें म्हाका कितें केलो जाय ते सो हांव म्हणटा तूं हें कर हांव तें कोत्ता जरी तूं म्हाका ना म्हणटा हांव तुका ना म्हणटा सो आतां तें शीतल उलय तेदो हांव तो उगडास कोत्ता ओके सो ते जेजू भाशेन कारगा. हे बापूय म्हाका तशें म्हणटा आसतलो जरी तुका म्हगे उतरां तर हिशोब ना जाल्यार हांवें तुगे उतर कितें आयकुचें तूं म्हाका कित कशें करून हें कोत्ता तुगे उतर आयकपाकू सो तूं म्हगे उतराचेर विस्वास दवरना सो तुका सगळे पाटी हांवें तुगे आयकलो जायी तूं जाणो हांव म्हजें सगळें करपा जाता सगळें तुका दिलां ऑलरेडी तूं फकत थँक्यू म्हणपा सो Amen. कितें Amen. आमकां सगळी ग्लोरी आमी फकत ताका दिवपाची सगळें बरेपण आमगेलें तो चोवपा सोदिता आमकूच Amen. आमी Amen. कितू आपणाचेर विस्वास दवरताय तो प्रेज गॉड थँक्यू Praise जीसस God. Praise God. आमचे भाशेन किती ताचे उतर इंग्लिश आमी उलयता ते होय प्रेज गॉड व्हॉट ब्रदर व्हॉट वी से इंग्लिशीन आमी म्हणटा न्ही आय डोंट केअर करेक्ट आमचे भाशेन की कोहे म्हणटा ते आय डोंट केअर मार्क पडलो ना मार्क होय. पडलो ना मार्क पडलो ना आणि म्हाका तेच भाशेन पडोंक ना तुझ बा- यो बाबा भास म्हाका पडोंक ना जेजू कारगा आमी तेच भाशेन देंवचाराक म्हणूंक जाय देंवचाराक तेच म्हणूंक जाय माक तूं पडोंक ना कित्याक जेन्ना आमी देंवचाराक आमची आमची साश्टी भाशेन म्हणटा ओ आमी बार्देस भाशेन म्हणटा ताका ती सजमणी वता माय डोंट केअर म्हणूंक जाय आनी तो पयस वेता जेजू कारगा वेन होय. ब्रदर विन्संटान म्हणलें म्हाका पडोंक ना खुशीन चल हो सिस्टर मारिया बोले आयलो हांव म्हणटा म्हाका पडोंक ना चल प्रेज गॉड ताजी जाली भाजी ताजी भाजी जाली सारकी कित्याक चड करून कितें जाता जेन्ना आमच्या जिवितांत त्रास येतलेच आमी जेन्ना जिवितांत ह्या संवसारान आहात आनी जेन्ना आमी ह्या संवसारान जियेता आमी खरें जेजूचे पाटलावदार जाल्यार त्रास येतलेच खूब लोक सजमता अरे बाबा हांव आतां जेजूच्या उतरान हांव बायबल स्टडी कोत्ता मिसाक वेता हांव इतलो बरो जाता कित्याक म्हाका त्रास येता हें आमी चिंतत जाल्यार देंवचार आमकां सदांच त्रास हाडटलो आनी आमी देंवचाराचेर आड उलोवचे ना आमी आय डोंट केअर म्हणचे ना आमी देवाचेर आड वेतले आमी वेतले देवाचेर आड वेतले आनी म्हणटले सायबा इतलें करून कित्याक तूं म्हाका हें कोत्ताय खरें म्हणल्यार तो बरो देव तो केन्नाच आमच्या जिवितांत कसलेंच वायटपण हाडिना तो ताका इफेरनाच्यो वस्तू आमच्या जिवितांत हाडपाक ताका बरें दिसना तो बरो देव पूण कितें घडटा जेन्ना आमी देवा कडेन लागीं वेता देंवचार येता ताळण्यो घालपाक देंवचार येता त्रास करपाक पूण जेन्ना आमचे कडेन जेजू आहा ताजें उतर आहा ताजें उतर आमच्या जिबेर आहा देंवचाराचें सामकें 12 सुंकरां देरा प्रेस्तार करूंक जाता सामको धाडूंक जाता ताका आनी तेच भाशेन आमी जेन्ना म्हणटा म्हाका पडोंक ना तो भायर सरता आनी तो पयस वेता आनी आमकां सदांच एक जैतीवंत जिवीत जिवंक मेळटा आमेन प्रेज गॉड जेजू कारगा आनी न्ही ब्रदर तो आमी देवाचेर शेण कोत्ताय तेन्ना तो खुशाल जाता ताका एक्झॅक्टली चान्स मेळटा हा चोय देवाचेरूय वायट उलोवपाचें मुचे कित्याक पूण चोर येता चोरूंक मारूंक आनी निसणटण करूंक देव आयलो ना सुबाम जिवीत दिवंक प्रेज गॉड
Amen. आयजूच सकाळी हांव म्हज्या भयणीचो घो हांगा हा बापूल भाव आणि हांव ताजे कडेन उलयतालो तो आमचे कितें देवाचें उतर आमी मेजाचेर उलयताले हांव तेन्ना तो म्हाका सांगता कित्याक ह्या संवसारान इतलो लोक हो हा होमोसेक्शुअल हा भुरग्यांक ओहें जाता हांवें म्हणलें देव एक बरो देव तो वायट देव न्ही पूण कारण कित्याक हें वायट जाता कित्याक ह्या संवसारान पातक हा देंवचार हा पूण देव सदांच कितें वायट तो कोण ही नेवर मेक्स जंक तो कांयच वायट करिना सदांच Amen. बरें करता आनी जेन्ना आमच्या मनान आमच्या काळजान आमच्या सजमणी आमकां मेवता की देव जावन आसा बरो देव तो सदांच बरें करता केन्नाच वायट जें जाता तें देवा कडसून येना ज्या दिसा ती सजमणी मेवता त्या दिसा आमी सदांच आमचें तोंड उक्तें करतले त्रास येता तेन्ना कित्याक देंवचार येता त्रास करपाक आमी ताका वाखाणणी दिल्या ताजे आंज बडवे येतले आनी त्या Amen. शिंगाच्या त्या शिंगावाल्याक सारके ताजे दोरी करतले आंदोळी. फेस सामके Yes. भाजी करून ताका भायर पयस करतले आमेन Praise Jesus. Amen. Amen. प्रेज गॉड थँक यू Praise जीसस Thank you, जेजू Jesus. कारगांव जेजू कारगांव जेजू Praise God. कारगांव आनी कोणाक जेजू कितें कारगांव. म्हणपा जायी कितें उलोवपा जायी कोणाकू Jonina, Scholastica, Senora, Fatima. Praise Jesus. ना सिस्टर बरें उलयला शितल बरें Praise दिल तेंडा उतर बरें डीप Yes. गेले ते भुरगीं जायन पोन्ने कोरारान ते भाशेन शिकोवन दिवप म्हळ्यार शी स्टडीज द वर्ड ऑफ गॉड शी रीड्स द She वर्ड ऑफ does. गॉड She does. Very Yes. much so. Praise God. जेजू Argham. कारगांव जेजू कारगांव Okay, Monica. सिस्टर मारिया सिनोरा हिंगा म्हाका okay. उलोवपा मेळना भायर आसा ओके Okay, okay. Okay. Monica, चल बाय क्लोजिंग प्रे करूया हा कर कमेंट्स कर ऐकू येतं ना होय होय बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन हो मोगाला पप्पा पवित्र आत्म्या हांव तुका आर्गात आणि दिनवास दिता ह्या दिसा खातीर आणि त्या वेळा पासत तुवें आमकां हाजीर जावन हातीन गेल्या देखून आयच्या दिसा पापा तुका वाखाणटा Praise God. वाखाणटा आमकां सगल्या हांगा हाजीर जाल्ल्या भाव भयणां जायत्यो देण्यांनी भरल्या पासत आयज आमकां जायत्यो बऱ्यो टेस्टमनी आयकूंक मेवल्यो पापा तुजे शिकवणे वयर जायते म्हजी भाव भयणांचे जिवितान बसलप जाल्या तर आमी सदांच तुजेर पातीर रावून तूं आमकां आदार आनी बळ जावं म्हूण मागता आमची भयण देवाची उतराची समजोनी दिवन फुडें सरली आनी आमकां बरी शिकवण दिल्ली तर पापा ताचे आनी ताच्या कुटुंबाचे तुजे कृपेचो आशिर्वाद मागता सगल्यांक देव बरी रात आवडेता आमेन मागणें करता त्या जेजू क्रिस्ताचे नांवी आमेन आमेन Amen. Amen. आमेन